दिसपट्टी उतारा कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलायाची 21 तारीख 2023. आत्म्याचो उजो. लूक आवेसवोर 12 आनी वोड 40 आनी 9 अशें म्हणटा, प्रेतुमेर उजो पेटोवंक हांव आयलां. तरी तो पेटोवन भोगभोगतालो जाल्यार कितलो हांव खोशी जावचो नासलो. उजो म्हणटा पळय तो पवित्र आत्म्याचें एक गूण जावन आसा आनी एक खूण जावन आसा. आनीक जायते कोणें पवित्र आत्म्यांक उज्या ताजे सांगाता सोर केल्लो आसा. आयची जी वोड आसा पळय तितून आमकां देवाचें काळीज दिसून येता. आनीक थिंगसर स्वामी जेजू अशें म्हणटा की ताज्या काळजाचो आवंडो जावन आसा की एक उजो ह्या संवसारांत पेटचो म्हणून पवित्र आत्म्याचो, आनीक तो तांच्या काळजांत पेटलेलो आसूंक जाय म्हणून. आमी जाणाव जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत पातक्यांक सोडवंक आयला म्हणून. तो ह्या संवसारांत जीं कोण पातकान शेणलेलीं आसा, जीं अपराधान आसा पळय तांचे, आनीक बोनकुणीन आसा पळय तांकां सैतानाच्या वावरांतल्यान सोडोवच्याक, सैतानाची मांडवळ मोडूंक तो आयला. आनी आयचे वडींत आमी कितें पळयता, ताजें आनीक जें कारण जें आसा पळय तें जावन आसा येवपाचें एक उजो ह्या संवसारांत धाडपाक, आनी तो उजो जावन आसा पवित्र आत्म्याचो. आनीक सर्वेस्पराचे काळजाचे हे आवडीन आसा की लोकांच्या काळजांनी तांच्या जिवितांनी एक उजो आसूंक जाय. आनीक ते पातक्याचेर जोयत आनीक तांचे गोश्टांचेर जोयत व्हरपाक आनी ते सारकेच देवाच्या त्या उज्यांत लासतली एक लासता पळय तसली मनीस आसूंक जाय. ताजे पदवेन भरलेले मनीस. तुज्या काळजाचे आवडे कितें जावन आसा? तूं देवा पासत सारको लासलेलो तसो मनीस जावंक सोदताय, आनीक एक पडजोडीत मनीस लासून पडजोडीत जाता म्हणटा पळय तसो. आनीक तूं देवाच्या हातांत एक हत्यार कशें उजार करपाक तयार आसा काय? तूं ताजी सेवा खऱ्या मनान तूं करूंक सोदताय जाल्यार सर्वेस्पर तुका अशें म्हणटा, हांव म्हजो उजो धाडटा. हांव हो उजो धाडूंकूच आयलां. आदले कोराचे जे आमी संत भक्तांचे नदर मारी जाल्यार आमी पळयतले कशें ते सारके तांचे जिवितान पडजोडीत देवा पासून लासता पळय तशें जियेताले. आनी तांचे आनीक एलायजाचें आख्खें जिवीत ते उज्या पुरी चुकचुकीत आनीक पडजोडीत आसलेलें. आनीक त्या पासत ताजी पळय ताजे भितर काळजाण पळय ते आवंडे आसले पळय ते तो इतलो बोळीश आसलो की ताणें बाल्ब ते प्रवाद्यांचे तांचे आड आयलो. आनीक ताणें अशें नेटान ताणें म्हटलें की हो आमचो देव तो उज्यान जबाब दिता पळय तसलो देव. आनी ताका पासत उजो देंवन आयलो. आनीक ते सगळे बलिदान आसलें पळय ते लासून उडयता थंयसर. आनीक जायते जाणांची काळजां जी इस्रायल लोकांची पळय ती देवा कोणें ती पत्तलीं. आमी जुआंव बाप्तिस्ता भाशेन अशें वाचता, तो पासून एक जिवो लासता तसो एक पुण्टी जावन आसली. आनीक जायते त्या उजवाडाक लोक जायते देश येताले. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमचेर पासून हीच मांडावळ आसा ह्या जिव्या उज्याची, आनी तुमी तयार जावची जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या पासत. नियाळ कोड लुकाचें शुभ वर्तमान आवेसवोड 24 आनीक वोड 40 आनीक 9. पळयात, म्हज्या बापान भासायल्लें तें हांव तुमचेर धाडचो आसा. म्हणटोच स्वर्गावेले शक्तीन तुमी बरोसोर शारांत रावात. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 29 आनीक 30. सांजचें वाचप 2 जातो इतिहास आवेसवोड 23 वोड 1 ते 15. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.